हांगासर आता एक बरी गजाल घडटा पर्रा गांवांत. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली 15 आनी 16 मेच्या तारखेर गोंयान वादळ जाले आनी ह्या वादळान खूब लोकांक नुकसान जालें. आमचे पर्रान आनी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीत भरपूर लोकांचे नुकसान जालें. ज्या मेहनतीन आमचे जे आमदार आसात कळंगूट मतदारसंघ श्री मायकल लोबो 8 ते 10 दीस कांयच रेस्ट घेयनासतना, कित्याक सरकारची जे मशिनरी आसता ती सारकी कमी आसता आनी ती सगळ्याक टायमार पावना. 2 दिसां भितर आख्खे कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्ट्रिसिटी जी डिसरप्ट जाल्ली, लायट जी नासली ती रिकॉर्ड टायम 2 दिसां भितर सगळ्यांक लायट तेंच्यांनी चालू करून दिली. आनी त्या मदीं ह्या पर्रा गांवांत हे साळगांवकार कुटुंब आसलें, तेंच्या घराचेर हो आंबो पडोन सारकी घराची नासडी जाली आनी तेंकां रावपाक सारके त्रास जावपाक लागले. जेन्ना आमी सगळे गांवकार हांगासर जमले आनी तेंचें निवेदन केलें की बाबा तेंकां एक मोठी रावपाक, कित्याक घर जर आसा तेंचें आरोग्य बरें उरतलें आनी तेंकां सगळ्यो सुविधा मेळटल्यो. म्हाका दिसता अजुनूय 2 म्हयने जावना आनी एक घर बांदतलो जाल्यार जवळ जवळ 6 म्हयने ते 1 वर्स लागता. आनी पयशाची तारकीद करतलो म्हटल्यार अरेंजमेंट करतलो म्हटल्यार ती टायम लागता आनी लोकांची मदत तितली मेळना. म्हाका दिसता आमी खरे भाग्यवान आसा की असलो आमदार आमच्या गांवांत, आमचो मित्र आमकां असो मेळ्ळो आनी रिकॉर्ड टायमान 2 म्हयने जावच्या पयलीं हे घर आता तयार जाता. आयज आमी संतोष साळगांवकार यांच्या घरा कडेन येयल्ले आहा. ज्या दिसा हिंगासर गोंयान मोठो सायक्लोन जो येयल्लो, ह्या सायक्लोनान हिंगासर फुडल्यान एक आंबो आहलो. आख्खो आंबो तेंच्या घराचेर पडोन आख्खें घरूच तेजे जमनीर पडलें आनी बरें लकीली ते घरा भायर आसले. आमी गांवच्या लोकांनी डिसिजन घेतलें की ते खूब गरीब लोक आनी तेंचे घर परतून आनी एकदां आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दिवया. हे आदी घर जे आहलें हे मातयेचें घर आनी तेका आदले फातर आसले, सारके मातयेचें. अशें कितली वर्सां आदले घर ते 150-200 वर्सां आदले. इमिडिएटली आमी काम स्टार्ट केलें. आमचो बाब चंद्रा, प्रोफेसर आमचो प्रदीप पार्सेकार, सगळे मोरजकार, सगळे जाण वांगडा भायर सरले आनी आमी डिसिजन घेतलें की हें काम चालू करूया. आनी आयज मोदेराचे कामाचें काम चालू जाल्लें आहा. सगळे पारेती नेव बांदल्यो, फावंडेशन नेये घातले, गांवच्या लोकांनी आदार केल्लो आहा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचो आदलो फ्रेंड बाब पेडणेकार खूब वर्सांनी मेवलो तो म्हाका. आम्ही आजारले तुझ्या वाटण्यात, काय भिवू नका तू. तो हिंगासर येयल्लो आहा हें काम पळोवपाक. मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें काल मागला की असली जे लोकांची घरां खऱ्यांनीच मोडल्या तेंकां न्याय जावपाक जाय म्हणून. तेणें सांगलां 1 लाख दिता म्हणून. आमी फॉलोअप करून हे 4 दिसां भितर हो 1 लाख हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. तेंकां अजुनूय पयशे येवंक ना. संतोष साळगांवकार जे एप्लिकेशन केला डेप्युटी कलेक्टराक, हे पयशे अजुनूय येवंक ना. आमी काल परतून आनी एकदां उगडास केला. आयज कलेक्टरा कडेन आमी परतून फोन करून सांगतले ताका की जाता तितले बेगीन हो हेल्प येवपाक जाय. कित्याक आमी सगळ्यांनी मेळोन हे सगळे घर उबारलेले आहा. ताका आनीक काम उरलां. स्पेशली टायल घालपाचे, पेंट मारपाचे, ग्रिल्स घालपाचे, वो जनेलांक स्लायडिंग विंडो घालपाचे. दारां आसा तांकां जाता तशें आमी
आनी जाता तितले आमी काम करून दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले बरें काम. आनी चवथ येवच्या पयलीं ते फाटल्या खोपीन रावतात ते खोपीनसून आपल्या घरान भितर येवचे हे आमचो प्रयत्न आसतलो.